बापाशी येवपाचें आपोवणें आनी बापाशी येवपाचें देणें वो बापाशी रावपाचें देणें। भाव भयणीनो, बापाशी यो म्हणून सगल्यांक आपोवणें आसा। खुद देवाच्या बापाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान हें आपोवणें सगल्यांक दिलां। सगलीं तुमी म्हजेशी येयात, कित्याक येयात तेंय सांगलां। खेरीत भाशेन बापाक पळयल्लो फकत पूत म्हणजे जेजू आसा आनी ताका खुशी आसा आमकां सगल्यांक आपल्या बापाशी व्हरूंक। आपल्या बापाशी व्हरूंक म्हणटा तेन्ना बापाच्या संबंदान आमी जिवीत जडूंक आनी देखूनच हो जिविताचो उंडो, स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिविताचो उंडो तो आमकां दिता। बापाचें जिवीत आमचें सवें आसूं। पयल्या वाचपान आमी आयकता बापाशी ओडून हाडूंक एका मनशाक जो पदवेन आसलेलो, इंजडो आनीक भोव करून सगलो दुडवांचो कारबार राजाचो सांबाळटालो तसलो मनीस, पूण काळजान तावन बरो, देवाक सोदपी, वायट मनीस न्हू, पातकी मनीस न्हू, बरो मनीस, तरी आसतना देवाक सारको ओळखो नासलो। देखून देवाची वळख घेवंक तो पवित्र पुस्तक वाचीत आसलो। जरूय तो जुदेव न्हय, पूण पवित्र पुस्तक वाचून आपुणूच एक प्रयत्न करतालो देवाशी पावपाक। इजायासाचें पुस्तक वाचतालो, पूण वाचलां तें समजनासलो आनी असल्या वेळार खुद देव आपल्या आत्म्यान फिलिपाक ताचेशी हाडटा, जेजूचो आपोस्तल। आनी ताचो प्रश्न, तुवें कितें वाचलां तें समजलां मूं? म्हाका शिकोवन दितलो वो म्हाका ताचो अर्थ दितलो कोण ना जाल्यार हांव कशे भाशेन समजतलो? म्हणटच भाव भयणीनो, आयज असले जायते मनीस आसात जे काळजान एकदम बरे, देवाक सोदतात, बरेपण सोदतात, पूण तांकां हो आदार दिवपी घडये कोण ना जाला। जाल्यार असल्या वेळार जीं कोण आमी क्रिस्ताचीं पाटलावदारां आसा, जावं आमी याज्ञीक जावं आमी गृहस्थी मनशां, आमकां जण एकल्याक हो कायदो आसा। तर आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान वो आमी जें मार्गदर्शन दिवपाक जाता, आमचो एडवायस केन्नाय, वो ज्या कोणाक खरेंच सारकी समजणी जाय पवित्र पुस्तकाची वो आमच्या धर्माची वो आमच्या धर्माच्या रितींची, पयले सुवातेर आमकांच तें कळपाक जाय दुसऱ्यांक सांगतलो जाल्यार। आनी आमकां जरी तर कळना जाल्यार ह्या मनशाक कोणाशी धाडपाचो, खंय ताका हें सारकें एक्सप्लेनेशन मेळटलें हें आमी जाणा जावपाक गरजेचें। आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया, आमी जण एकलो हीं हातयारां जावं फिलिपा भाशेन, आमी जण एकलो जेजूचे खरे पाटलावदार जावं आनी जेजू भाशेन आमी दुसऱ्यांक बाप दाखोवंक आमकां जण एकल्याक एमिसाचे भेटेन कृपा मागुया। आनी हो सर्गींचो उंडो जो आमकां जिवीत दिवंक आयला तो आतां ह्या आल्ताराचेर नव्यान तयार जाता, नव्यान आमचे पासत। जाल्यार ताका घेवन दुसरीं जीं कोण आसात, भोव करून बऱ्या मनाची मनशां आसात आनी देवाक सोदतात, बरेपण सोदतात, वो धर्मीक एकवट सोदतात, तांचे बराबर आमी सहभागिलीपणान आनी आमचें मिसांव जिवन जिवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया।